गोंयांत फुडाराक आमचेच सरकार सत्तेर येतले। विरोधी पक्षांनी कितले हात वयर केले आणि हातीन हात घालून भोवले म्हूण ताचो कांयच फायदो जावचो ना। आमी मंत्रीपद दिता म्हूण सांगले जाल्यार वेचून आयिल्ले विरोधी आमदार आमचेच कडेन धांवन येतले अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें। आयकात। सरकार हे आमचेच सरकार येतले आणि हे सरकार देश एक लक्षात सदा दवरा। दिल्ली राज्य कोण चलयता तोच गोवा राज्यान तो सरकार घडयता हे इतिहास हा गोवा राज्यात। आणि म्हणून आमी वेगळे तरेन हात वयर केले काय पाय मारले म्हणून जायना, हात वयर अशें केले म्हणून सरकार घडचें ना। हात सरकार घडोवपाक जाय। आमचे सारखे लोक हांगा बसल्या, आमी सरकार आमी घडयतले। मुख्यमंत्री आसा, दिगंबर कामत आसा, हांव आसा, जायते लोक आसा जेजो प्रभाव वेगवेगळ्या मतदारसंघाचेर आसा। आमी आमचो मतदारसंघ योग्य तरेन लोकांची जाय मनस्थितीन जे कितें मनान जे आसा ते पूर्ण करून आमी सरकार आमी घडयतले। सत्ता खातीर सगळ्या लोकांनी हात एकमेकाचे धरले म्हणून सरकार जावचें ना। इलेक्शन येता येता ते वेगवेगळ्या दिशेन धांवतले आणि उरतलो दिगंबर कामत आनी विश्वजीत राणे, मागीर बाकी आनी कोण दिसचें ना तुमकां। ह्याच तरेचे गोष्टीन आमकां फुडें वचूंक जाय। चड सिरियसली घेवं नाका ह्या लोकांक, हेंचे कडेन कांयच जावपाचें ना। फाल्यां आमी मंत्रीपद कोणाक एकट्याक दिले, धांव मारून हांगा येतले मंत्री जावपाक। ह्या तरेचे लोक बी विरोधी पक्षान बसल्या, हे तुमी लक्षात घेवंक जाय। विरोधी पक्षाचे लोक खंय वयता, कोणाक मेळटा, हेजेर बी लक्ष दवरात। लोकांनी लक्ष दवरपाक जाय। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल लोकां खातीर आसा। जे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचेर सध्या टिका करतात तांकां भविष्यांत हॉस्पिटलाचेर टिका करपाक कारणां मेळची ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। आता प्रॉब्लेम आम्ही ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला। तुमकां हांवें सांगला की 2027 इलेक्शनाचे पयलीं सोड फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर गिव अबाउट 3-4 मंथ्स आमचे 5 प्रपोजल आमी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रपोजल आमी केल्ले आसा। आता गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी डॉक्टर अमित मेहदेवचे आमी बेगीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी कमिशन करता। निश्चितचे टायम लागता ह्यो गोष्टी, हे सगळे आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक। पण मडगांवचे साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे कोण टिका करता न्ही तांकां फुडल्या इलेक्शनाक तांकां कांयच तांकां हे गावचें ना की टिका करपाक। आमी योग्य तरेन लोकांच्या बेनिफिटा खातीर हॉस्पिटल बांदलेले आणि बाब दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना बांदलेले, हांव आरोग्य मंत्री इतल्या वर्सां। पूण कांय जे फंक्शनल डिलेज जाता त्यो आमी ओव्हरकम करपाक करून आमी योग्य जागे। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार।